अपक्ष उमेदवार असले तरीसुद्धा जरी भाजपचे सगळे माझ्याकडे पंच सरपंच सगळे जरी असले तरीसुद्धा जर माझे सगळे मतदार म्हाका सांगतले राव म्हणून थंयसर हांव उबे रावतले. त्यांचा प्रतिसाद म्हाका खूप बरो आसा आणि म्हाका खरेंच खूप प्राऊड दिसता की माझे सगळे कोरगांवचे, हरमलचे, पालयेचे तसेच केरयेचे सगळे भाव भयणी आज हांगासर म्हाका सपोर्ट करपाक हांगासर उपस्थित रावल्ले आसा. आणि कोण उलयता? प्रसंग श्री देवी भगवती तशीच ह्या पंचायतींक नमस्कार करता. आयज आमची उमेदवार श्री राधिका उदय पालेकर ही फॉर्म भरपाक हांगा येयल्ली आसा. ह्या फॉर्म भरपाच्या टायमाचेर आमचे बरोबर सगळे आमच्या विविध पंचायतीचे म्हणजे आमचे हरमल हे आमचे पालये, केरी तसेच कोरगांवचे सगळे आमचे पंच मेंबर आमचे बरोबर आसात. आयज तेंचो पाठिंब्यामुळे आमी ही जी आमची अपक्ष उमेदवार आहा सौ राधिका उदय पालयेकर हेका आयज आमी सगळ्यां कडेन मतदारां कडेन जशें तेंच्यांनी म्हाका भरघोस मतांनी विजय केल्लो तीच पद्दत तेंच्यांनी आतांय आमचे बरोबर सपोर्ट दाखोवन ते फुडें वचपाचो तेंचो जो एक ध्येय आसा ते फुडें वचपाचे आमी तेंचे कडेन विनंती करता. आनी तेका आतां फॉर्म भरल्या उपरांत असोच आमचो जो सपोर्ट आसा तो बरोबर त्याच्या रावन सगळी कडेन भोवान जे चारय विलेजी आमचे आसा त्या चारय विलेजींनी त्यांच्या पंचायतीचो आमी सपोर्ट घेवन तेका भरघोस मतांनी निवडून हाडा अशी मी आमच्या सगळ्या समस्त मतदारांक आमी विनंती करता. आनी हांव मागता की ते सगळे जाण ज्या पद्दतीन म्हाका तेज्या वखदार सपोर्ट केल्लो त्याच पद्दतीन ते सपोर्ट करून आमची जी ही अपक्ष उमेदवार आसा सौ राधिका उदय पालेकर हिका भरघोस मतांनी विजय करतले आनी आमी हो एक निश्चय केल्लो आसा की तेका आमी विजयी म्हणून हाडटले इतलेंच सांगता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.